नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक माय मगाचे उपकार सगळ्यांक बरी सकाळ आवडता आणि हांव दीप्ती काकोडकर आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरुवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळय चुमकेल खबरो। पणजूण वागातोर वाठारांत बेकायदेशीरपणान विकपी ई सिगारेट दुकानांचेर आमदार डिलायलान घाली धाड। ई सिगारेट आनी हेर सामान केले जप्त, अशे विक्रेते सापडल्यार करतले कायदेशीर कारवाय, डिलायलाचो पुलिशेंक आदेश। महानगरपालिकेच्या नितळ पणजे मोहिमे खातीर गोमंतकान फुडें केला मजतीचो हात। गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक हांणी मांडिल्ल्या कल्पनेक महापौर रोहित मोन्सेराताचो हयकार। गाडी चलयतना मस्तेपणा करप 3 विद्यार्थ्यांक बरेच बादले। बेशिस्तपणान गाडी चलोवपी 3 विद्यार्थ्यांनी म्हापशा एका चलयेक मोकली गाडी, तपास आसा सुरू। तामनार वीज प्रकल्पाचे गोंयांतले काम पुराय। कर्नाटकातले काम पुराय जाय मेरेन गोंयांक मेळची ना 1200 मेगावॉट वीज, सांगता वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार। सेक्स्टॉर्शन प्रकरणात हळडणचो आमदार कार्ल लुसान आपल्या पदाचो दिवचो राजीनामो। काँग्रेसीच्या ऑफिसात सामकार भाजपाचे आंदोलन। आणि गोंयांत स्वतंत्र पोस्टल सर्कल स्थापन करपा खातीर यत्न सुरू। महाराष्ट्र पोस्टल एम्प्लॉईज असोसिएशनाच्या अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांची माहिती। आता खबरो विस्तारान। हणजूण वागातोर वाठारांत बेकायदेशीरपणान विकपी ई सिगारेट आनी हेर तंबाखूची उत्पादनां विकपी दुकानांचेर शिवोलची आमदार आनी डिलायला लोबो आनी पुलिशेन धाड घाली। दुकानांत आशिल्ले ई सिगारेट हेर सामान पुलिशेन जप्त केला। हणजूण वाठारांत अशे विक्रेते सापडल्यार कायदेशीर कारवाय करून ती बंद करपाची म्हणून पुलिसांक आदेश दिले। ग्रँड शिवार आमच्या वागातोर पेट्रोल पंपाच्या ऑपोजिट आय वॉज जस्ट पासिंग दिस साइड आय सॉ दिस शॉप हुक्का शॉप आणि आम्ही आमच्या अंजुना PI घेऊन हांगा येयले एंड विथ हिज हेल्प ए पळय हांगा हा पळय हो ओनर तेजो आय आस्क्ड हिम वॉट परमिशन ही हॅज टू रन दीस बिजनेस ओवर हियर फर्स्ट ऑफ ऑल विच इज बँड तेजे कडेन पंचायतीच्या पासून परमिशन ना। I have made a letter to Deputy Collector, to the Panchayat and to the PI. हांगाच न्हू, this is one such shop. कितलीच शॉपां हांगा अंजुना आमी पळयल्यात and I have requested the Deputy Collector की through the PI तेणे ही सगळी शॉपां सील केल्ली जाय। हुक्का विकतात ओपन आणि पंचायत परमिशन कित्याकूच ना, हें चल्लां आमच्या अंजुन। I think the Honorable CM has to look into this and this thing should not happen. गाडी चलयतना मस्तेपणा करप 3 विद्यार्थ्यांक बरेच बादले। बेशिस्तपणान गाडी चलोवपी 3 विद्यार्थ्यांनी म्हापशा एका चलयेक गाडी मोकली। मंगळारा जाल्ल्या अपघातात चलयेक तशेंच गाडयेर बशिल्ल्या एका विद्यार्थ्याक बरोच मार लागलो। पळयात पुराय बातमी। दुचाकी वयल्यान ट्रिपल सीट वचपी सात पिरायेच्या विद्यार्थ्यांनी एका चलयेक गाडी मोकून घडणूक थळा वयल्यान पळ काडपाचो यत्न केलो। एक विद्यार्थी गाडी घेवन पळ्ळो। गाडयेर फाटल्यान बशिल्ल्या दोगांक मार लागिल्ल्यान तांकां थंयच साणून दुचाकी चलोवपी विद्यार्थ्यान पळ काडलो। चलयेक मार लागिल्ल्यान उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केला। जाल्यार अपघाताक कारणीभूत दोगा चले भुरग्यांक पुलिशेन ताब्यात घेतले। तिगूय विद्यार्थी उच्च माध्यमीक विद्यालयात शिकतात। थळावे लोक सांगतात ते प्रमाण हे तिगूय विद्यार्थी सकाळच्यान बेशिस्तपणान गाडी चलयताले खंय। एक्सिडेंट कसो जालो? कोण भुरगे? ते 3 जाण भुरग्यांनी मारली कोणाक? चलोन वयताले चेडू। हे 3 जाण भुरगे गाडयेचेर आसले इस्कॉलाचे आनी चेडू क्रॉस तेचेर मारली। ओके आनी आतां ती गाडी खंय? भुरगे गाडी ना स्पॉटा वयली। ओके लागलो कितें चेडवाक त्या? चेडवा आणि चेड्याक हांगा लागला
टेबल सीट आसले भुरगे. ते भुरगे टेबल सीट घालले. अच्छा. ते चेडूक तो मारून मारला पाहिजे. चेडूक ते पटान उडयला कितें हा. ते धांवला तो. चेडवाक उडयले आणि ते धांवला. तो धांवलो. भुरगो नात. तो भुरग्याक तितून धांवला तो. तिगूय भुरगे धांवले. मागीर आतां तितून कितले भुरगे आतां मेवले? 30 जाण आसले. ते गाडयेन हॉस्पिटल कितल्यांक व्हेला रे? 2 जाणां येयला. 2 जाणां व्हेला. हा, एक भुरगो ना. एक चेडो आणि एक चेडो आहे. चेडो हा. त्यांच्या वेळेला हॉस्पिटलात आणि 2 भुरगीं नात जाली. दोन भुरगे ना जाली. 2 भुरगीं ना जाली. ओके. या घडणुकेची माहिती मेळटाच एकल्याचे पालक घडणूक थळार दाखल जावन परिस्थिती हाताळटना दिसून आयले. प्राथमीक म्हायती प्रमाण दुचाकी चलोवपी विद्यार्थ्याकडेन लर्निंग लायसन्स नाशिल्ले. पालकांचे मात वेगळेच म्हणणे. नको कसं कितें जालें तुका कितें कळलें हितून? आतां म्हाका फोन केलो म्हणून कळ्ळें न्हू. फोन केल्यार कळलें. कितें कळलें तुका? कितें म्हणे कितें कळलें तुमकां? ते बाबा ऍक्सिडेंट जालो म्हणून. एक्सिडेंट जालो म्हणून. तुमचो चेडो गाडी घेवन आसलो खंय? हय स्कूटर स्कूटर घेवन आसलो. लायसन आहे चेड्या कडेन? हय हय आसा. लायसन आसा? हय, हय. कितल्यान शिकता भुरगो? 12वेन शिकता. लर्निंग लायसन आहा? हय हय. अच्छा. आपली भयण सच्चेवरी कामाक वताली तेन्ना सकाळच्या 8 वरांचेर हो अपघात घडलो. बेकायदेशीरपणान ट्रिपल सीट गाडी चलोवपी या विद्यार्थ्यांनी आपल्या भयणीक हाडून मोकली. मात पुलिशेन तांकां पालका वांगडा घरा धाडिल्ल्याचे भाव सांगता. निनाद शेटकर. कितें जालें? एक्सिडेंट जाला म्हणून आयकलां. हय सकाळी हे 8 कामाक वयताले. सो एकटो भुरगो थंयच्यान स्पिडीन येयला. स्पिडीन आणि हेनी सायडलायन मारल्या तरी हो स्पिडीन येवन तेच्या डायरेक्ट हाडून मारली हेचेर. ओके. आणि मारल्या उपरांत तो डायरेक्ट गाडी स्टार्ट मारून धांवंक लागलो. तेका मागीर थंयचे लोक जितले आसले हेंच्यांनी अडयले तेका. त्या भुरग्याक अडयलो. हा भुरग्याक अडयलो. हांवें तेका विचारलें कित्याक धांवता रे, कित्याक खंय मारली म्हणटा आपलो ब्रेक लागूंक ना म्हणून तुका हाडून मारली म्हणून. ओके. ते जालें मागीर पुलीस एम्बुलन्साक फोन मारलो. एम्बुलन्स काय येवंक ना. मागीर पुलिसांक फोन मारलो. पुलीस येयले. पुलिसान मागीर हेका घेवन हांगा येयले. आनी पुलिसान सांगितलं ते भुरग्याचें कितें करता तो येतलो बापा वांगडा. पळयताले बापूय तेका घेवन घरा गेला. अच्छा. पुलिसांनी काय एक्शन घेवंक ना? ना तेन्ना थंय काय घेवंक ना. फक्त फोटो मारले आनी गेले आपूण वाटेक लागले. आमची आतां ड्युटी कितें चेंज जातली म्हणून हांवें गेले. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. 3 माड शिवोले एका भाड्याच्या कुडीत सिलिंडराचो स्फोट जालो. या घडणुकेत त्या भाड्याच्या कुडीत रावपी राम दुलारी आणि सुमन दुलारी हे जोडपे जखमी जाले. देखून तांकां पयलीं उपचारा खातीर म्हापशेच्या आझेल हॉस्पिटलांत दाखल केली. उपरांत दोगांयकूय फुडल्या उपचारां खातीर जीएमसीत दाखल केल्यात. गॅस सिलिंडराक गळती लागिल्ल्यान ही दुर्घटना घडिल्ल्याचे तळावेनी सांगले. उधर वो एक्चुअली छोटा गैस भरा थे लोग. तो भराते समय उन्होंने चेक नहीं किया. शायद गैस का लीकेज था तो उन्होंने ऐसा चेक किया, गैस जलाया, थोड़ा बाप आया फिर उन्होंने बंद किया. रेगुलेटर लगा के गैस को कनेक्ट किया. छोटा गैस विदाउट रेगुलेटर का था ना. हाँ. जो ये रहता वही छोटा गैस था. तो बाद में ये किए तो आग पकड़ लिया था पूरा. तो वो जलाने बंद करने जब मैं कपड़ा डाले तो उसके लिए यहाँ पे थोड़ा जल गया है. बाकी गैस बंद हो गया. बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं. गैस लीक होके. हाँ गैस लीक है. लेकिन जब लाए थे तब ऐसा कुछ स्मेल वगैरह नहीं आया. वो लोग चेक नहीं के इस्तेमाल नहीं आता. लेकिन जब जलाए तो शायद थोड़ा लीकेज था, हल्का लीकेज था, इसलिए हाँ. पता नहीं चला. तो जब जलाने के बाद स्पार्क आया. स्पार्क आया. तो अभी क्या इंजर्ड हुआ, ज्यादा इंजरी? नहीं थोड़ा बहुत जला है, ये सब हाथ जला है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं. अभी कहाँ रहते हो आप? 3 मॉडल कामुल्य. कितने लोगों को इंजरी? 2 लोग. अभी क्या बोला है डॉक्टर ने? अभी बोल रहे बस दवा चल रहा है. चल रहा है. जीएमसी में बोला है? नहीं अभी तो यहाँ कर रहे हैं. जेएमसी बताया नहीं है. जीएमसी. क्या नाम, उनका नाम क्या है? एक राम दुलारे और एक का नाम सुमन. कहाँ से हो आप? 3 मॉडल उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश. यहाँ रहते हो? हाँ. कामुल्य में. हाँ. तो आप लोगों ने ही वो बुझाया? गैस हमने नहीं बुझा लिया और किसी को कुछ नहीं कुछ हुआ? नहीं. गोंयचे शिमेमेरेन तामनार वीज प्रकल्पाचे काम पुराय जाला. मुख्य प्रकल्प आसा तो कर्नाटकांत जो मेरेन ह्या प्रकल्पाचें काम जायना तो मेरेन 1200 मेगावॉट वीज गोंयांत येवपाक शकना अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान सांगलें. तशेंच गोंय सरकार ह्यान फुडें ग्रीन एनर्जीचेर भर दितले अशेंय मंत्री सुदिनाचें म्हणणें. वीज संवर्धन सप्तका निमतान आयोजीत पुरस्कार भेटवण सुवाळे उपरांत मंत्री उलयताले. गोंयच्या बाबतीत उलयताले आमचे जे गोंया बाबतीत मेन प्रोजेक्ट जो आसा तो कर्नाटकान आसा. जोपर्यंत कर्नाटकान जॉयन मेळना तोपर्यंत ती 1200 मेगावॉट वीज गोंया येवची ना कर्नाटकान. एनर्जी सेविंग हे प्रत्येक मनशान करचो आसा. कारण उदक आनी वीज ह्या 2 गोश्टी आपल्या लायफान इम्पॉर्टंट आसा. आणि हे चुकून दवरपाचें काम आमकां फुडल्या जनरेशना पर्यंत दिवपाक जाय. फुडलें जें जनरेशन आसा आतां जी भुरगीं आसा इस्कॉलाचे आहा जवळ जवळ 500 भुरगीं हांगा आशिल्लीं. आनी मना पासून सगळीं
जवळजवळ 800 स्कुलांचे भुरगे आसात आनी तांच्या मनार परिणाम जावपाक जाय की ही जी एनर्जी आसा ही एनर्जी जवळजवळ 73% जी एनर्जी आसा ही थर्मल पावराक लागत करता. ही थर्मल पावर जी आसा ती कोल मिल्स आनी कोल चड पोल्युशन बंद भारतांत करता. हो कोल थर्मल पावर प्रोजेक्ट कमी करून विंड एनर्जी आमी कशी तयार करतली ताजेर भर दिवन काम करपाचें गरज आसा. आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन सगळे स्टेटीक रिक्वेस्ट केला की प्रत्येकान आपले तरेन विंड एनर्जी तयार करप. त्या प्रमाणे गोवा गव्हर्मेंटूय ताका आपले नवे जे प्रोजेक्ट आसा ते ग्रीन एनर्जीचे तयार करपाक पावता. ह्या बरोबर एनर्जी कन्जर्वा खातीर प्रत्येक तालुक्यात प्रोग्राम आसतले आनी ते प्रोग्राम सक्सेसफूल. सेक्स्टॉर्शन प्रकरणात हळदणचो आमदार कार्लोस फेरेरान आपल्या पदाचो राजीनामा दिवचो अशी मागणी भाजपान केल्या. मंगळारा हे प्रकरण घेवन भाजपाच्या कांय फुडाऱ्यांनी आंदोलन केले. पळयात पुराय बातमी. काय खबर ना फॅमिलीक तर खबर ना. ही इज वन इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह. ही इज वॉज अ additional solicitor of India, was also AG, elected by the people of Aldona and representing Goa, the regular issues. But today, he has kept Goa in dark. He has kept the Aldona people in dark. And also, Amka elected representative. Amka Congress ही पावले. Why the Congress crowd and their partners? Naka Vivishek Adidas about Honorable CM. Amka Honorable CM have been working day and night. Yes, today they were down job scam, land scam, whatever scam, everyone has been arrested. The police are doing their job. No one has been pinpointed. Today they are pinpointing at our Honorable CM's family. This is the Kartavya of Congress. बड़ा संख्येन हांगर काँग्रेस हाऊसांत प्रोटेस्ट करता. सगळ्यांक म्हाका दिसता खबर आसतली की फाटले 4-5 दिवस जे विशय चलता तो म्हाका दिसता आयज म्हाका दिसता मिडिया थ्रू आयज आमच्या गोंयांतले सगळे जे यूथ आसा सगळ्यांच्या मोबायलार आयज ते व्हिडिओ पावलेले आसा आनी सगळे यूथ आयज पळयता की जो एक आमदार जेचे ह्या प्रकरणात नाव फुडें येयल्लेले आसा त्या आमदाराचे जे विशय म्हाका दिसता खऱ्यांनीच आयज निशेध करपा सारकेले आसा. आनी आमी आयज हांगा व्हडा संख्येन उपस्थित तेकाच लागून रावलेले आसा की त्या आमदारान बेगींतल्या बेगीन रिजायन दिवचें आनी ना जाल्यार तेका काँग्रेस पार्टीन ह्या पक्षांतून काडून भायर उडोवचो. अशा प्रकारचे आमदार म्हाका दिसता आमच्या असेंब्लीन खंयसरूच आसपाक जायना. तर म्हाका दिसता तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की आयज येदो मोठो विशय आमच्या गोंयांत चलता आनी काही काँग्रेसचे लिडर्स आसा ते अजूनय ह्या विशया कडेन दुर्लक्ष करता आनी ते खंय तरी विशय डायवर्ट करपाक लागून खंय तरी मुख्यमंत्र्याचें नांव घेता, मुख्यमंत्र्याचे BCCचें नांव घेता, कितें तरी जॉब स्कॅमीन ते इन्वॉल्व आसा म्हणून खंय तरी येदो व्हडलो विशय तुमी करता कितें तरी प्रूफ दाखया आनी कितें तरी फुडें व्हरा न्हू. महापालिकेच्या नितळ पणजे मोहिमे खातीर गोमंतकान पणजे महानगरपालिकेक मजतीचो हात फुडें केला. गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक हांणी ही संकल्पना मांडली आनी महापौर रोहित मोन्सेरातानूय हे कल्पनेक हयकार दिलो. राजधानी पणजेत फांतोडेर भोंवडी मारशात जाल्यार तुमकां कोयराच्यो राशी दिश्टी पडटात, पूण धा उपरांत पणजी निवळ आसता. स्वता महापौर रोहित मोन्सेरात फांतोडेर उठून ह्या नितळसाणेचो नियाळ घेतात खंय. आतां गोमंतकाच्या मजतीन आनी प्रभावीतपणान काम करपाची महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी तयारी दाखयल्या. मंगळारा महापौर रोहित मोन्सेरातान गोमंतकाच्या नव्या ऑफिसाक भेट दिली. ह्या वेळार नव्या संकल्पनेचेर चर्चा जाली. How Gomantak and city can coordinate, work together so that the city, because we are the city paper, and I'll tell you, most of the houses in Bangalore, to visit anybody, all subscribe to they read Gomantak from its inception. Understood. So we have also role to play in Bangalore. So if you can, we can work together. It's a lot of other. No, I would love to also. Collaboration I see is the only way forward also. Otherwise, it's not going to work if everyone keeps making choices independently. For parking, yeah, we can raise a awareness understood campaign. Yeah. For any kind of, how to use the gardens, how the senior citizens can work, how they can come together and We would love to. So last year, no? Shastri, that Swachh Surekshan thing was last year? Swachh Surekshan. So last year we had won that Swachh Surekshan award, fastest moving city and everything also. What we have noticed also, like see for example now,
See, when I'm checking on my staff, no, I wake up at what 5:30 in the morning. Okay, means I'm out by 6:30. So I've told all my staff to come. Say they should report at 7 o'clock. Means they come at 7:30, 7:45. So I started waking up early now to check and see that they are there. So 6:30, all of them on their jobs. Now, what I noticed in the city, especially also, you wake up at. You've been to Panjim in the morning at like 5:30, 6 o'clock. It's dirty always. It gets cleaned at around 8. But that's because, like, say for example. I'm happy that you said that. Yeah. Say we have our sorting setup, we have our sorting stations, our segregation centers. So you will always have like mounds of unsegregated garbage over there. What I would actually like help with is basically awareness when it comes to all of that. Because my workers spend around 1 hour, 1.5 hours just going through that on a daily basis. Just why I've asked them to come early is because I need to clear those black spots before I can move on to sweeping to the rest of the city. And even though. So you have identified these spots? Yeah, we have. We have actually passed a tender to get cameras installed, like permanent cameras installed at our centers and moving, and mobile cameras that we want to attach to our vehicles also. Nice. So I'm not saying it's only the people, like, for example, a lot of the restaurants. We can do a page. Yeah, we'll be very grateful actually, so yeah. And show these spots. And then also have a, meetings of these people residing in the cities, and you can also Yes, we can create awareness. Yeah. We are on behalf of Gomantak, we can give awards to them. Yeah, it will be very nice actually. So. These spots, people around him staying in this hotel. Yeah. We give them a spot, we will cover them on Yeah, television. no, that would be lovely. Give them good coverage. Yeah. So they will be also happy. Because it helps us also. Exactly. So we can very well do it. You take lead in this. Pricing and about involving these people, we can do. Because we also are struggling to think of ideas as to what is to be done about the thing. In fact, what we are seeing is right. People use all sorts of plastics, throw it on the road. Yeah. Garbage, sometimes not collected, they will go and throw it on the road. All these vegetables to everything. It's a horrible thing actually. So we had tried actually at Alfan Plaza, we got all of those community people together. And we had asked them to, if they see somebody littering, to tell them, don't litter, put in the dustbin. They started getting shouted at by those same people who are littering. So they also become very. On behalf of Gomantak, if we do it, it'll be nice also, yeah. Very nice. We would actually very good. Public perception outside Goa is Panjim is the cleanest city. What a beautiful city. I was in Pune for 5 days. We talked when I was in Pune. People say, Panjim, I was clean. On the face of it, it looks clean. like that. But nobody understands the struggles that go behind this thing But also. we know the black spots. Yeah. We know the black spots. Yeah. People don't know the black spots. No, because I've told my staff also, there's no point you having the city clean at 10 o'clock when everybody's already left and seen the city dirty. That's why I've asked them to come early. I was like, by 7:30 or 8 o'clock maximum, I want all the roads to be cleared. Because you go around in the morning, it's horrible. You go to Pune, any other city, they start at 6 o'clock in the morning cleaning the city. Bombay and everything also. You don't see a municipality this thing. But I have to start slowly because then it becomes. We have very different work culture. Yeah. But a lot of their work and everything. Over there, it's very difficult for them to approach a councillor or minister or an MLA. So it's not like you can walk into somebody's office and say, so please change my timing. It doesn't work over there. Here, their commissioners don't respond to anybody. So they will be like, your timing is 5 o'clock, you come to at 5 o'clock or you lose your job. We don't really, this thing. That culture in Goa is very different also. Here, accessibility is very important. You will get a call from somebody or the other who will tell you, Ambabaj, relax or transfer to a different area. It's a fine line that you have to draw between this thing. To clean the road. Yeah, otherwise, You have to hire it from some Karnataka state. You know that, no? I used to know because of the experience in Margam municipality. All the people who used to clean the road. All from coming here. from a village in Karnataka. Yeah. Everybody is from there. Yeah. Small machine is गोंया खातीर स्वतंत्र पोस्टल सर्कल स्थापन करपा खातीर यत्न चालू आसात अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. टपाल सेवा ही एक विश्वासू सेवा आसा अशेंय तांणी म्हणलां. महाराष्ट्र पोस्टल एम्प्लॉईज असोसिएशनाच्या अधिवेशनात मुख्यमंत्री मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलयताले. 3 दीस चलपी हे अधिवेशन मुळगांवच्या श्री धाकटी वनदेवी सभाघरांत चालू जाला. महाराष्ट्र आणि गोवा सर्कला खातीर आयोजित केल्ल्या ह्या अधिवेशनात 300 परस चड प्रतिनिधी हजर आसात. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी या अधिवेशनाचे उक्तावण जाले. गोव्यामध्ये फक्त पोस्टल भारतीय मजदूर संघाचे सगळे नेते मंडळी या ठिकाणी आहेत म्हणून मी मुद्दाम सांगेन कारण गोव्यामध्ये गोवा सर्कल नाही महाराष्ट्र आणि गोवा सर्कल हा एकच सर्कल आहे पण तो वेगळा सर्कल व्हावा हा माझा प्रयत्न आहे. वेगळा सर्कल झाला तर आपली पिढी इथं वळायला
काळ बदललो तरी लेगीत पोस्टल सेवेवयलो विश्वास कमी जावंक ना अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां. बँका सारख्या वित्त संस्थांनी फसवणुकीचे प्रकार वाढत आसात असो हुस्को मुख्यमंत्र्यान उक्तायला. वेगवेगळ्या बँक्समध्ये वेगवेगळ्या ह्याच्यामध्ये कितीतरी फ्रॉड होताना दिसतात. आज मी आपल्याला उदाहरण सांगतो. पुण्यामध्ये कुठल्या एखाद्या नॅशनलाइज बँकमध्ये म्हणजे 35 आणि 30 कोटीचा फ्रॉड हा उघड झाला. ज्याचा बँक मॅनेजर आज आहे हे जिवंत आहे. त्याचा बँक मॅनेजर आज आहे हे जिवंत आहे. संगठन आज का डेट में सिर्फ देश नहीं विश्व का नंबर 1 ट्रेड यूनियन बनेगा. जब भारतीय पोस्टल एम्प्लॉयज फेडरेशन 1978 में दत्तों बेटी के पास हम लोग गए, वहां से हम पोस्टल डिपार्टमेंट में संगठन बनाना चाहते हैं. आप जो नॉन पॉलिटिकल ट्रेड यूनियन का जो रूपरेखा दिए हैं उसी हिसाब से एक जेन्युइन ट्रेड यूनियन करना है. उन्होंने कहा कि वहाँ तो कांग्रेसियों का एक ट्रेड यूनियन है और कम्युनिस्ट का है. इसका संगठन की क्या जरूरत है? आज का डेट में अगर हम किसी नेता के पास गए और कहे आपका दौर में हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या कहे आइए बैठिए खाना खाइए, ये उल्टा बात क्यों कह रहे हैं? वहाँ पे पता चला फिर दोबारा गए उनका पास बोले नहीं जो एनएफडी और एफएफडी चलता है इस देश में और पोस्टल डिपार्टमेंट और ट्रेडिंग यूनियन है. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. म्हादय न्हंयच्या देगेर बेकायदेशीरपणान रेंव काडप खुलेआम सुरूच आसा. कांय दिसां आदीं गोमंतक टीव्हीन कुडशे गांवांत बेकायदेशीरपणान रेंव काडटात अशी बातमी उजवाडाक हाडिल्ली. मंगळाराक वाळपय पुलिसांनी धडक कारवाय करून हेदोडे सत्तरी वाठारांत बेकायदेशीरपणान चलपी रेंव काडपी 6 जाणां आड गुन्यांव नोंद केला. तशेंच ह्या सुवातेवेल्यान ट्रकूय जप्त केला. फुडलो तपास सुरू आसा. सत्तरीन बेकायदेशीर रेती उत्खनन करपाचें काम दिसान दीस वाडत आसा आणि हातूनच वाळपय पोलिसांनी धडक कारवाई करत आज बेकायदेशीर रेती उत्खनन करताना ट्रका सकट 6 जाणांचेर कारवाई करत तेंचेर गुन्हा दाखल केलेलो आसा. ह्या वेळार सविस्तर म्हायती अशी की नाणिनी सत्तरी हांगासर वाळपय पोलीस जेन्ना त्या सायडीच्यान पेट्रोलिंग करताले त्या टायमार तांकां काली नदीच्या सायडीक तांकां कांय जाण रेती काडटना दिसले आणि जेन्ना पुलिसांनी थंय वचून पळयलें जाल्यार थंय रेती उत्खनन करताले आणि हे बेकायदेशीर आसलेले. त्या वेळार तेंच्यांनी 4 मजूर आणि 2 जाणां ड्रायव्हर आणि एकटी बायल थंय आसलेली आणि तेंच्यांनी पळयलें की ते रेंव काडटा. ह्या वेळार जी रेंव काडटाली ती बेकायदेशीर आसलेली आणि ताका लागून पुलिसांनी धडक कारवाई करत 4 जाणांक ताब्यात घेतले. तशेंच ती बायल आणि ड्रायव्हर गाडी सकट ताका ताब्यात घेतलेले आसा. ह्या वेळार टाटा ट्रिपल ट्रक GA04T 2106 ही सुद्धा ताब्यात घेतलेली आसा. तशेंच जेंच्यांनी जे रेंव काडपाक जे साधनां हे घेतलेले खोरे आणि इतर जे साहित्य असले ते सुद्धा तेंच्यांनी ताब्यात घेतलेले आसा. ह्या वेळार 6 जाणांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल केलेलो आसा. तशेंच ह्या प्रकरणाचो तपास आसा हो दिचोलीचो पोलीस उप अधीक्षक दिवबा दळवी हांच्या मार्गदर्शना खाली बाकीचो तपास सुरू आसा. वाळपय पोलिसांनी बरेच कामगिरी केल्ली आसा आणि ह्या वेळार जे सत्तरीन जे मोठ्या प्रमाणात मादेच्या खोऱ्यान जे बेकायदेशीर रेती उत्खनन करता हाचेर सुद्धा कारवाई जावपाची अशी लोकांची मागणी आसा. कॅश फॉर जॉब प्रकरणाक लागून गोंयभर बोवाळ पडला. हेच फाटभुंयेर आम आदमी पार्टीच्या युथ विंगान बांबोळे कुजिरा शिक्षणीक संकुला भायर भाजपा आड आंदोलन केलें. सरकारी नोकरे खातीर भाजपाच्या कुट्टरेच्या एका फुडाऱ्यान 25 लाख रुपया घेतिल्ल्याचो आरोपूय तांणी केलो. ह्या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यान लक्ष घालून कारवाय करपाक लावची अशी मागणी तांणी केल्या. आयज जेन्ना आमकां न्यूज पावली की ह्या भ्रष्ट जनता पार्टीचो ज्या एक कार्यकर्तो हांगा जॉब विकपाक बसला, आमी ताबडतोब युथ विंग आम आदमी पार्टी गोवा ताबडतोब हांगा आयले, धाड घातलो आणि ह्या भ्रष्ट जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्या चोराक आयज आमी हेका धरला. ही व्हडली लज भारतीय जनता पार्टीक जो इतलो सुंदरशें गोंय जे गोंयाक आमी लोक वळखताले आयज चोरांचो गांव म्हणून वळखपाक लागले आसा, स्कॅमांचो गांव म्हणून वळखपाक लागले आसा. ही हांगाच न्ही, ही देशभर न्ही पूण ही आख्खे जगभर ही न्यूज पावली आसा. दॅट जॉब फॉर स्कॅम फॉर जॉब प्लस लँड स्कॅम हे सगळे स्कॅम आयज हेज्या खातीर गोंय आयज वळखपाक लागले आसा. आयज हो जो अन्याय चालू आसा युथांचेर हो अन्याय आमी आनी सोसूंक दिवचे ना. एज पार्ट ऑफ गोवा आम आदमी पार्टी युथ विंग हो आनी अन्याय एकूय युथाचेर असो अन्याय जावंक दिवचो ना. हेजे पयलीं हाल्लीच
आमी आनी एक प्रेस बायट दिल्लो जे खंय भारतीय जनता पार्टीचो एक लिडर कुडतरेचो तेणे एक ऑडियो आमी व्हायरल केल्लो की ताणें 25 लाख रुपया घेतला म्हणून. तेजेर अजूनय आमकां रिप्लाय आयलो ना आनी आमी मागता की डॉक्टर प्रमोद सावंत हॉनरेबल CM ऑफ गोवा ताणें तेजेर एक्शन घेवची आनी खरोच कोण मूळ आसा ताका एक्सपोज करचो आनी लोकांक दाखोवंक दिचे तुमी खरेंच चोर म्हणून. नाल्यार ताणें सांगचें की आमी चोरूं ना म्हणून आनी खंयचे जितले कोणाक अरेस्ट केला तितले भारतीय जनता पार्टीक लिंक ना म्हणून. संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याविशीं सरकाराचें धोरण स्पश्ट ना. सरकारान कारखानो सुरू करपा विशीं स्पश्ट कितें तें सांगचें तशेंच कारखानो सुरू जाय मेरेन आमकां अनुदान चालूच दवरचें अशी मागणी ऊस उत्पादक संघटनेन केल्या. आमकां कारखानो सुरू जाल्लो जाय. गोंयचो एकमेव साखर कारखानो सरकारान बंद करचो न्ही अशेंय संघटनेचें म्हणणें आसा. कारखानो सुरू करपा विशीं आमी मुख्यमंत्र्यांक निवेदन दितलें अशेंय संघटनेच्या वांगड्यांनी सांगलां. सीएमओ मेळटले आनी मागीर तेजे फुडले विचार मांडटले आमी. आमचे हे कितें आमी आयज जे सायनी घेतले आमी शेतकऱ्यांच्यो ते वर तांकां दितले आमी. आता हे निवेदन तुम्ही लास्ट तुमचे निवेदन लास्ट निवेदन आसतलें सीएमाक दिवपा रावले तुम्ही. सीएमओ दिवपा रावल्या. ह्या 8 दिसा भितर आमी सीएमओचे अपॉइंट मागतले. सो हितून कितें डिमांड घातला तुम्ही फॅक्टरी चालू करता काय ना हे सांगचे म्हणून काय कॉम्पेन्सेशन वाडोवन दिवचे म्हणून. पयलीं आमी फॅक्टरीचो डिमांड घातलेलो फॅक्टरी चालू करची. जर जायना जाल्यार आमकां जो मेरेन फॅक्टरी चालू जायना तो मेरेन आमकां तुमी कमिशन दिवचें. योग्य टायमार घेवचो आणि त्याच्या खातीर आमी आतां निवेदन दिल्लें आसा. एक तर आमकां कम्युनिकेशन वाडोवन दी ना जाल्यार फॅक्टरी चालू कर जेणे करून शेतकारांक फुडली वाट दिसतली. आमच्या गोंयांत जे शुगरकेन क्रॉप आसा ते कंटिन्यू चालू करपाची गरज आसा. कितले आशिल्ले 500 शेतकार आसा. एका टायमार ते 1900 शेतकार आशिल्ले. पूण जेन्ना सरकारान प्रशासक नेमलो तेन्नाच्यान हे शेतकार कमी जायत गेले आनी आतां ते जवळ रनिंग म्हणजे आतां उशेल लोक 450 ते 500 शेतकार उरले. पूण जे आमच्या वांगडचे शेतकार आसा ते कांय करनासतना जमीन पडक दवरून म्हणजे बाकीची क्रॉपां घेवन उबे आसा. पूण फाल्यां जर ऊस तयार जालो ऊसा सारकें पीक दिवपी ऊसा सारकें उत्पन्न दिवपी आनी पीक ना हें हांवें सांगपाची गरज ना. हें देश लेवलार ठरलेलें देशाच्या लेवलार ठरलेलें. आतां हांगा ते रिकवरीचेर सांगतले रिकवरी कमी असलेले राज्य सुद्धा तामिळनाडू किंवा आंध्र प्रदेश सारखे सुद्धा कमी रिकवरी आसून सुद्धा थंयचे शेतकाराक योग्य न्याय मेळचो म्हूण ते फॅक्टरी चलयतात. गोंयच्या सरकाराक म्हाका कळकळीची विनंती आसा. गोंयची एकमेव फॅक्टरी बंद करची न्ही. ह्या फुडच्या पिढीचे चालू दवरची. आमी आतां रिटायर लायफ ऑफ ऑलरेडी पूण फुडली पिढी जी येतली तांकां सगळें हॉर्टिकल्चरच परवडटलें अशें ना. ताणें एग्रीकल्चर म्हणजे शुगरकेन सारके कॅश क्रॉप हांगा सरकारान हे करचें न्ही बरबाद करचें न्ही. हांगा चालू आसा ते चालू दवरचें. आवाज गोंयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात. खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें. ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही